हे बघा काल माझ्या बायले एक लेटर येयला डायरेक्ट ऑफर लेटर असे गव्हर्मेंटाचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटातले तेंचेर सांगला तुम्ही डायरेक्ट फॉरेस्ट गार्ड म्हणून तुका आम्ही अपॉइंट केला आणि एज अ ट्रेनिंग तुम्ही आता येवपाचें म्हणून पण माझ्या बायलेन केन्ना फॉरेस्ट गार्डाक केन्ना एप्लायच करूंक नासले आणि हेजेर अशें येयला की तुम्ही ट्रेनिंगेक येवच्या पयलीं 15,200 रुपया गव्हर्मेंटाक भरपा जाय। हांवें केन्ना अशें आयकूंकूच नासलें की गव्हर्मेंटाक पयशे ट्रेनिंगेक आनी सेपरेट भरपा जाय म्हणून। हे डायरेक्ट अशें येयला की पयशे तुमी भरा आनी डायरेक्ट तुमकां 2 दिसांक बॅच हाडून दितले म्हणून आनी ट्रेनिंग येवपाचें म्हणून। आनी केन्ना एप्लाय हांवें जर इतली एप्लाय केली पूण म्हाका केन्ना अशें येवंकूच ना डायरेक्टली। हे एप्लाय करनासतना ताका डायरेक्टली येयला, डायरेक्ट जॉयनींग म्हणून येयला आनी म्हाका ते मातशें हे काय दिल्लें डावटफूल दिल्लें कित्याक हे येयला पळय तो लोगो आहा तो इंडिया गव्हर्मेंटाचो आहा, गोवा गव्हर्मेंटाचो ना आनी हे पोस्ट आहा तो गोवा गव्हर्मेंटाचो आहा आनी हांगा सायन आहा डायरेक्टराची पण डायरेक्टराचें नांव ना आनी हे पोस्टांतल्यान येयला तो पोस्टांतल्यान एड्रेस आहा फरीदाबाद। जर गोवा गव्हर्मेंटाचें आसपास जाय आसलें जाल्यार गोंयच्यान येवंक आसलें पणजेच्यान तेच्या ऑफिसांतल्यान फरीदाबादच्यान येवचें नासलें। म्हाका तें मातशें डावटफूल दिसलें म्हणून हांवें आमच्या कावन्सिलराक विचारलें निलेश नावेलकाराक आनी तेणी मागीर आनी कोणाक इन्क्वायरी केली आनी म्हाका तेणी सारकें कन्फर्मेशन दिलें की हे फेक म्हणून। हांवें हेज्याच खातीर तुमकां सांगपाक सोदता की म्हाकाय दिसतालें की एक गव्हर्मेंट जॉब म्हाजे बायले मेळटलें, हांवूय मातसो सॅड जातलो, फॅमिली म्हाजी सॅड जातली, सगळ्यांचें बरें जातलें। म्हाका दिसतालें हे 15,000 भरपाचें म्हणून पण अशें चिंतलें पूण एक निलेशाक सांगया आमच्या कावन्सिलराक सांगया म्हणून हांव येयलो जाल्यार म्हाका तेणी सांगलें की हे फेक म्हणून। कित्याक अशें सगळ्यांक खूब जाणांक लेटरां येयल्या म्हणून म्हाका आतांय कळ्ळें ती की तुमी हे अशें लेटराचेर बोलपाचें न्हू आनी हे पयशे हे बेश्टे भरपाचे न्हू आनी ह्या खातीर आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान कितें पावलां उखलपाची। ते आतां ही न्यू टॅक्टिक्स लोक यूज करपाक लागल्या। लोकांक फेक अपॉइंटमेंट लेटर्स धाडून तांकां 15,200 बी अशें डिपॉजीट करपाक लायला। इट इज लायक पयलीं लॉटरी येता मॅसेज येतालो मोबायलार डिपॉजीट करपाक जाय ते टायप आतां हें स्टार्ट जाल्लें आहा। हांवें ताका लागून हे लेटर जेन्ना म्हाजो वॉर्ड मेंबर म्हाजे कडेन येयला तेणी म्हाका सांगलें की अशें अशें लेटर येयला। हांवें तें फर्स्ट लेटर चॅक केलें जाल्यार तेजेर पळयताल्यार जॉब येयला गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी हे लेटर रेट बी आहा ते सेंट्रल गव्हर्मेंट। सेकंड थिंग ते जे लेटर्स येयला ते येयला तांकां फरीदाबादासून आमचे गोवा गव्हर्मेंटाचे जॉब वेकन्सीज फरीदाबादासून कित्याक धाडटले। दीस इज नंबर 2 पॉयंट। थर्ड पॉयंट डायरेक्टरान सायन दाखयलें, डायरेक्टराचें नांव मेन्शन ना। सो हिंगासर एक डावट क्रिएट जालो, ताका लागून आमी मिडिया फ्रेंडाक हांवें कॉन्टॅक्ट केलो, तेंच्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कॉल केला, तांकां थिंगासून न्यूज मेळ्ळो की इट इज तेंच्या डिपार्टमेंटासून कितें वेकन्सीज आवट जावना काय ना, इट इज फेक। सो सेकंड थिंग इवन हांव पुलीस स्टेशनार व्हेलो, वास्को पुलीस स्टेशनार स्पेशली वास्को पुलीस स्टेशनाचेर इन्क्वायरी केली। सो PIक सुद्दां मेळ्ळो, तेंच्यांनी सांगलां हे समथींग हे तूं अवेरनेस हे लोकांक घालपा जाय, मिडियार दिवपा जाय। सो आपुणूय पळयता आनी तूंय हे लोकांक बेगिनात बेगीन अवेर कर म्हणून सांगलें। सो ताका लागून लोकांक हांव अवेर करपाक येयला की अशें कितें येयला तुमी बेश्टे डिपॉजीट पयशे करपाक वचनाका, पयलीं पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटान वचा, पळया बाबा हे सारकें खरें काय ना तें। इवन सेकंड पुलीस आहा, पुलिसांचो हेल्प घेया, तेंच्या कडेन कन्फर्म करा, नाजाल्यार बेश्टे तुमी